जाल्या ते गोंयचे असेंब्लीचे सेशनान बजेट सेशनान हांवें WRD डिमांड्साक हे दोंड्या वयले भक्ती तळे म्हणटा ताजो इशू बांदपाक तळे बांदून एक ब्युटिफिकेशन करपाक हांवें WRD इशू काडिल्लो. मंत्र्यान तेन्ना म्हाका एश्युरन्स दिल्लें की आपूण विजीट करून पळोवन कितें तें ताजें सोल्युशन काडटलो म्हणून. At the onset, I am thankful to Subhash Shirodkar for following up on giving the assurance. Assuranceचे ताणें कमिटमेंट दवरलेलो आहा. हांगा तो आयला आनी पळयलेलें आहा आनी पळोवन आमकां फेवरेबली कन्सिडर करतले हें आमकां अश्युरन्स मेळिल्लें आहा. हें तळें दवंडे म्हणटा तें म्हणजे फातोर्ड्याची एंट्री आहा. हांगाचे लोक हें तळें बांदून पयलीं शेती करपा खातीर वापरताले. आता ती थोडी इम्प्युरिटीज एड जाल्या बिकॉज ऑफ नॉर्थ मेन सिवरेज ट्रंक पायपलायन वीच इज ऑल्सो बींग रिप्लेस्ड. एक वर्सान ती पायपलायन जातली आनी जी इम्प्युरिटी आहा ते इशू सेटल जातलो. पूण तळें उरतलें. तळें बांदून एक तळें पयलीं आशिल्लें त्या भशेन तें रिस्टोर करप हे आमचो हेतू आहा आनी तें करपा खातीर आमी मंत्र्याक हांगा हाडिल्लो आहा. तें आमकां फेवरेबली अश्युरन्स मेळिल्लें आहा. ब्युटिफिकेशन किती म्हणून करतली किती तळ्याक कशें आसता तळ्याक आमी एक मॉडल सांगिल्लें. तळ्याचो मॉडल कसो आसता की तळें बांदतना तळें एग्रीकल्चराकूय वापरप आनी ताका एक टुरिस्टीकूय इम्पॉर्टन्स दिवप हें दोनूय भशेन करूं येता. आमी एक स्पेसिफीक एग्जाम्पल दिल्लें म्हणटा तें माद्रीद जें आहा स्पॅनिश कॅपिटल थंय बिया रेतिरो पार्क म्हणून एक पार्क आहा विच इज हॅविंग द बिगस्ट ओपन एअर लायब्ररी इन युरोप in the whole of the world. Open air library, but on a lake where there is agriculture happening and at the same time there is also tourism happening. So also एक joint effort जावंक जाय. तो असो ते मॉडेलाचेर बट ऑन अ स्मॉलर स्केल आमी चिंततात. ज्यो NOCs जाय पडटल्यो त्यो स्थानीक लोकांनी सगळ्यांनी अश्युरन्स दिल्ल्या आमी NOC दितले म्हणून. म्हाका दिसता वी कॅन गेट गोईंग वन्स द अप्रुवल इज अचिव्ड. एस्टिमेट केला अप्रॉक्सिमेट केल्लो आसा पूण तो परत रिवायज करून घेता मुखार 15 दिसां भितर. सी आमी पयलीं जर जाय व्हेरी वास्ट फील्ड एरिया पळय आसा कितली व्हडली आसा तशी ह्या बाजून उजव्यान पयलीं जर जाय सकयल रस्त्या पर्यंत पाविल्ली आसा. आनीक म्हजी इन्फॉर्मेशन किंवा ऑब्जर्वेशन करपा आसत जाय हो बांद आसतलो जाणटेल्यांनी पयलीं केल्लो. हो बांद आसा जाणटेल्यांनी पयलीं केल्लो. आमी ताका आतां थोडेशें रेलिंग केलां आनी ताका वेगळें रूप दिलें. पूण हो बांद आमी सांबाळपाक जाय कारण जाणटेल्यांची आमची परंपरा आसा आनी 100 वर्सां 200 वर्सां 300 वर्सां पयलीं ही तळी शेतोडी करपा खातीर त्या वेळार फॅक्टरीज वगैरे नाशिल्ल्यो. फक्त शेतोडी हो मुख्य धंदो आसतालो लोकांचो आनी म्हाका दिसता आमी तें परत रिवायव करपाक जाय आनी ते रिवायव करपा संबंदी WRD डिपार्टमेंट जे आसा पळय आमी थारायल्लो आसा सादारण 40 लेक्स अशें आसा पळय तळी जें अशें आसा पळय ती रिवायव करपाची. म्हणजे रिवायव म्हटल्यार कितें डिसिल्डिंग जावपाक जाय. ज्या जाग्यार गरज आसा थंय ताजें रिटेनिंग वॉल घेवपाक जाय आनी नंतर मागीर ताका एडिशनल फिचर्स आसा तो ब्युटिफिकेशन म्हटल्यार कितें त्या परिसरांत जे लोक रावतात दे शूड फील लायक ओके विजीट लेट मी गो फॉर इवनिंग वॉक. त्या जाग्यार वचून बसया त्या जाग्यार वचून मातशी एक पासय मारून येवया अशें जावपाक जाय म्हाका तरी दिसता. इन शॉर्ट जांगसर जें कितें डिस्प्लेस करपाक जाय खर्च करपाक जाय तो म्हज्या बोल्सांतलो न्ही सरकाराचो लोकां खातीर तो जावपाक जाय आनी चड करून एग्रीकल्चर प्रमोट करपा संबंदी कळ्ळें की ना. त्या नजरेन हें काम जाता तितलें बेगीन जातलें. आमी एस्टिमेट सँक्शन करून टेंडर करून घेताय आनीक नॉर्मली WRDची कामां जी आसात पळय न्ही ती मार्च एप्रील मे ह्या 3 म्हयन्यांतूच जावप स्पिडीन सारकी. आमी सगळी तयारी करून दवरतले आनी ते भशेन काम सुरू करतले.